कोरोना व्हायरस आतामेरेन 48 देशांनी पातळ्ळा. आतामेरेन 2800 मायज लोक चीन आणि हेर देशांनी मेळून मेल्यात. 80,000 मायज लोक इन्फेक्टेड. हे फाटभुंयेर केंद्रान राज्यांनी आपले अधिकारी धाडून राज्यां स्क्रीनिंग आणि बाकीच्यो गजाली कश्यो करतात ताचो नियाळ सुरू केला. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचो जोड सचिव अलोक सक्सेना ब्रेस्ताराक गोंयच्या वेवस्थेचो रिव्ह्यू घेतलो. ब्रेस्तारा दाबोळे विमानतळार दोतोर अधिकारी आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेची सक्सेना बरोबर बसका झाली. ये मुझको मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से आया हूँ और जो मुझे भेजा गया है यहाँ पर इसलिए कि स्टेट में जो कोरोना वायरस का रोकथाम के संबंध में जो कार्य हो रहा है उसमें स्टेट को मदद करना, देखना कि यहाँ पे सब काम ठीक से हो रहा है. देखिए इतना बड़ा देश है 130 करोड़ लोगों का, उसमें अभी तक हमने इसको रोक के रखा है और ये स्प्रेड नहीं होने दिया है. उसकी वजह यही है कि सब राज्य मिलकर कार्य कर रहे हैं. गोवा में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है. केंद्र घालून दिता त्यो सगळ्यो गजाली गायडलायन्स गोय पाळटा म्हणून आरोग्य मंत्री सांगता. सेक्रेटरी हेल्थ आणि एअरपोर्ट अथॉरिटीचे डायरेक्टर आणि तेजे भायर मिस्टर अलोक सक्सेना एडिशनल सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आयज कोरोना व्हायरस जे आहा हे कोरोना व्हायरसचे बद्दल आमची हांगा फूल फ्लेज मिटींग जाली एअरपोर्ट अथॉरिटी आनी आमचे फूल हेल्थ डिपार्टमेंट आनी आमी जे कितें पावलां घेतलेले आसा गोंय राज्यात आनी गोंय राज्यात जे कितें केंद्र सरकारान जे दिल्ले आसा ते तरेन आमी योग्य तरेचे पावलां घेतल्या. बोटींतल्यान बी ट्युरिस्ट आसता त्यांनी ते वेगळे तरेचे गायडलायन दिल्ले आसा की चायनाच्यान जर कोण येतात तसल्या ट्युरिस्टांक आमी गोंयान भितर घेवपाचें ना. आनी तरी बी ते खूश आशिल्ले जे तरेचे अरेंजमेंट गोंय राज्यान आमी केल्ले आसा आनी अवेरनस आमचो प्रयत्न आसतलो करपाक. ते आतां चिकाली हॉस्पिटल आयसोलेशन रूम आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान मिटींग घेवन इतर काही गोष्टीचेर चर्चा जातली. क्रुजान दुबावीत पर्यटक आयल्यार तांकां एंट्री ना म्हूण खंय नवी गायडलायन आयल्या. ब्रेस्तारा सांजे उसरा जीएमसीचो डीन, गोंयची आरोग्य सचिव, दोतोरांची जोड सचिव हांची आलोक सक्सेना बरोबर जीएमसीत बसका जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.